Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. मोगाळ भावां भयणीनो, संवसाराच्या दोरयांत आमचें जिविताचें व्हडें ताणतना वादोळ मोड येता तेन्ना जायते पावट आमची नदर जेजू वयली हालता धोलता. आमी भिरांतीक सांपडता. जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमी ताचे सोवें रिगून रावल्यार तोच भियेल्ल्या काळजाक धीर दिता. सांडलोल्या आत्म्याक तोच वाट दाखयता आनी निर्शेल्ल्या मनशाक भावार्थान भरता. आयज आमी बोंदकोणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार पाळतना आमचो विशय म्हजे सोवें रिगून रावात, बोंदकोणींत आसलोल्यांक धीर दियात. देव मोगाळ आनी दोयाळ. ताचे भाशेन आमी दोयाळ आनी मोगाळ मनशां जावन बोंदकोणींत आसलोल्यांक आमी धीर जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. प्राचिताची रीत. मोगाळा बापा, तुज्या पुता सोवें रिगून रावून वायटाचे, पातकाचे आनी निराशीपणाचे बांदपास तोडून भरवशाची मनशां जावंक आमी विसरल्यांत. आमकां बोगो सायबा. सोम्या काकलूत कोर. मोगाळा जेजू, तुजें मांस आनी रोगत दर मिसाच्या बलिदानांत तूं आमकां फावो करताय आनी आमचो भावार्थ थिरायताय आनी धीर दिताय, पूण आमी ताचो सारको फायदो काडूंक ना. जायते पावटी आमी मिसांत भोगतीन वांटो घेवंक ना. आमकां बोगो सायबा. क्रिस्ता काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या, तुज्या देणयांनी तुवें आमकां भरल्यांत, पूण आमी तांचेर लक्ष मारूंक ना. आळसायेन आनी संवसारी आशेक भुल्ल्याव. आमकां बोगो सायबा. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. पयल्या वाचपान झगडवण्या, वादळ मोडा, कोडोक आनी खोर वाऱ्या, धोणकांप ओ उज्या वरवीं न्हय, पूण शांत वाऱ्या वरवीं देव येता आनी एलिजा प्रवाद्याक काळजीदार करता आनी घोटायेन भरता. जुदेव लोक जेजूक मानून घेनात आनी भाग्यवंत पावलो जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दितालो तीय मानून घेनात. वेल्यान ताका धुमाळो ते दितात. पावलो जेजूंत रिगून रावून जुदेव पोरजेक नवी शिकोवण दिता. ती आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकुया. रातच्या 4थ्या पारार ल्हारांचेर जेजूच्या शिसांचे व्हडें बोडवता तेन्ना जेजू तांकां भेटता. जेजूच्या धीर दितोल्या उतरांचेर विस्वास ठेवून शीस आपलो भावार्थ खोलायतात आनी जेजू देवाचो पूत म्हूण उद्गार सोडतात. चीत दिवन देवाचो संदेश आमी आयकुया आनी जेजूंत रिगून रावंक प्रयत्न करुया. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप.
एलिजा होरेबाक सर्वेस्पोराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके धोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. ओचीत सर्वेस्पोराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्पोरा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्पोरा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपांचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत धोरण कांप जाली, पूण सर्वेस्पोर धोरण कांपेंतूय नासलो. धोरण कांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोंद शितोळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो धोलीच्या दारार उबो रावलो. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तोली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलोयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्करण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबोनासलोली दूख. तर जी मासा रोगता पोरमाणें म्हज्याच गोत्रांतलीं त्या म्हज्या भावां भयणींक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसतो. ती इस्रायल पोरचेची. तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं कोरार केल्यात. समूर्त आनी सेवाधर्म तांचे पासत थारायल्यांत आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. पुर्वजांची संसोदती आनी तांचे थावन
रोगता मासा पोरमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला, जो सगळ्यां परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणाक वाखाणणी फावो आसलोलो देव. आमेन. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पात येवन रावतां. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोक जीवन दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांन जा पोरयान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण होडें भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बोडोवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पहरार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोरशें आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियोन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. पेद्रून परतीपाळ करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरशें येसो कोर. जेजून म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्या वेलो देंवून जेजू सोरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादोळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका घोट धरलो आनी म्हळें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपोटून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या पापसाहेबान बिस्पांनी, पाद्रींनी आनी धार्मिकांनी मोगाची हात्यारां जावन बंदकोणींत आसलेल्या भावां भयणी सोवे जेजूचो रूपकार तांकां जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे पोरमाणे स्वतान
नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बोंदकोणींत आसलोलीं जायतीं भावां भयणीं निरोपराधी आसून बोंदकोण भोगतात तांकां नीत मेळूंक फावो तो आदार मेळूंक तशेंच तांच्या निराशीपणांतलीं आनी दुमाळ्यांतलीं तांकां निवारूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बोंदकोणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलेंटियर्सांक जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. नियाळ जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, होलक्या भावार्थाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलो तूं? मात्यो 14:31. नियाळाक आधार. दुबाव आमच्या जिवितांत एक ओगूण ओ शेगूण. जायते जण म्हणटले तो ओगूण. दुबावान आमी जेन्ना दुसऱ्यांचेर नदर घालता तेन्ना घुस्पोतां. अशेंच कितें पेद्रून अणभवलें जायत आनी जेजून रोखडेंच ताका म्हणलें, होलक्या भावार्थाच्या मनशा मुजेर दुबावलो तूं. मोगाच्यानो देवान मनशा खातीर केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचेर विसोर पडटा आनी देवाचेर दुबावता. अशेंच कितें मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पेद्रू विशीं आयकोतां. जेजूक पदवी आसा दर्याचेर चलोवंक, वाऱ्याक हुकूम दिवन शांत करूंक आनी सृश्टी खालती जावंक. पेद्रूची नदर हाल्ली दर्याची उचांबळाय पळोवन तो भियेलो, आकांतलो आनी बुडोवंक लागलो. जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, होलक्या भावार्थाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलो तूं? आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट विघ्नां येतात तेन्ना आमची नदर जेजूचेरूच दवरूंक फावो. जेजू पदवेदार देव आमचो. ताणेंच हें आमचें वेलें दूख पयस करूं येता. जेजूचें हाजीरपण अणभवया. भावार्थान ताच्या उतरांत रिगून रावल्यार आमचे वेली पेस्त पिडा कुशीन काडून आमकां तो खोशाल दवरतलो. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.